नमस्कार. येवकार दनपारच्या खबरांत साहिल नार्वेकाराचो येवकार. खबरो विस्तारान. कळंगुटे म्हापशा रस्त्यावेलो सायन बोर्ड कोसळ्ळो. येरादारी उणी आशिल्ल्यान सुदैवान अपघात टळ्ळें. ट्रॅफिक जॅम. कळंगुटे सावन म्हापशा वचपी लोकांक नागवा हडफडे सावन भोंवड्यान. मजगतीं उजो पालोवपी दळान बोर्ड काडून रस्तो उक्तो केलो. कॉल आमकां कंट्रोल रूम आमच्या 9-6 मिनटांनी कितें कॉल येयला, कितें एडवर्टिजमेंट बोर्ड पडला कालोबार मेन रोडाचेर, दोनी सायडीन ब्लॉक जाला म्हणजे. आनी आमची गाडी भायर कॉलाक आसली घराचे कितें झाड पडलेले. आमी सोमते आमच्या स्टेशनार पावन इमिडिएटली आमी टर्नआउट केलें. पयला हिंगा स्पॉटार येवन पयला पळय रस्तो ब्लॉक जाल्ले दोनी सायडीन. मागीर आमचे ऑपरेशन आमी इक्विपमेंट काडून बी हायड्रॉलिक हे बी काडून बी हे केलें, कट बी केलें सगळे. आनी 2 तुकडे करून आनी सायडीन बी हे केलें, सायडीन काडले. आनी आमचे टीम लोकांनी बरें काम केलें. आनी पब्लिकान मातशें हेंचे वाड्याच्या वयल्या पब्लीक लोकांनी सपोर्ट केलें, हेल्प बी केलें सायडीन करपाक बी. आनी रस्त्याच्या 2 सायडीन आमी हे केलें, क्लीन केलें. इंजरी कोणाक जावना, काय जावना. कसो पडला कसो आतां वारो हेवी रातचो वारो इव्हेंट हे जालो, हेवी वारो येयलो आनी कितें पडलो आसता वाऱ्यान. कितल्यांक पडलो कितें आमकां काय सांगूना कितल्यांक पडलो. 5 सकाळी पडलो तो. आमकां कंट्रोल रूमान 9-6 मिनटांनी कॉल येयला. आता रोड क्लियर जालो. आता रोड दोन्ही सायडीन क्लियर जालो. आज सेंट जॉन बाप्तिस्ताचे फेस्त गोंयभर सांजाव. क्रिस्तांव सांजावाचे मुडार. इगर्जेनी मिसा उपरांत बांयत तळ्यांनी उडयो मारून गिटार आनी घुमटाच्या तालार सांजाव फुलायलो. गोंयभर विवा सांजाव. आयज जॉन बाप्तिस्ताच्या जल्माच्या दिसाची परब आमी करता. वर्षी सांतांच्या जल्माच्या दिसाची परब करिना, तांच्या मरणाच्या दिसाची करता. कित्याक त्या जल्मतना आमी सत मानता पातकान जल्मले, ओरिजिनल सीन, आनी मरतना सांत मेळे. पूण जॉन बाप्तिस्ताचे आमी सत मानता तो जरूर कन्सीव जाताना पातकान कन्सीव जालो. पूण जेन्ना सायबीण मायन एलिझाबेथ भेट केली तेन्ना जॉन बाप्तिस्तान आपल्या आवयच्या कुसब्यान उडी मारली. तेन्ना देवान ताचें पातक काडलें आनी अशें जल्मतना पातक नासतना जल्मलो देखून ताच्या जल्माचें फेस्त आमी करता. जॉन बाप्तिस्ट जावन आसा is the closing the Old Testament and opening the New Testament. So he is like a bridge between the Old Testament and New Testament. पेरणेच्या गांवांत जायते रोजार करतात फुरसाला एकठांय जावन. वेगवेगळी ट्रेडिशन. सो बरी ट्रेडिशन आहा ती आमी सांबाळूंक जाय. पूण सोरोप येवन उडी मारतात बांयत, सोरोप येतात तें सोबना. कित्याक जॉन बाप्तिस्ट पिराचिताचो मनीस, कितें सोरो चाखूंक ना. ताच्या फेस्ताक सोरोप येवप हें रॉंग. दुसरें, आयज जॉन बाप्तिस्ताक चड कमर्शियलायज केला. वयता थंय हॉटेलांनी हांगा थंय ताचे जल्माची मिनींग कितें तो खबर ना. द लायफ ऑफ सिंप्लिसिटी, ह्युमिलिटी ताचें जिवीत आनी जेजूक दाखोवन दिवप. ही वॉज अ विटनेस टू क्रायस्ट. प्रदेशाध्यक्ष दामू कितेंय उलयता म्हूण गोविंदान ताका सर्टिफिकेट दिल्या. ताचे कांय एक्शन जावपाचें ना. बीजेपी गोविंदाक भिता विजयाक फंड मारलें. मुख्यमंत्री उलोवंक तयार ना. काब्राल म्हणटा पत्रकारांक प्रतिक्रिया दिल्यार कितें जाता तें सगळ्या मुखार आसा. सुभाष म्हणटा चिल्लर खातें दिवंक सुद्दां आपलें परफॉर्मन्स बरें. ताका काडल्यार बीजेपीकूय लॉस. गोविंद गावडेन मंत्रीपद काडटाच प्रदेशाध्यक्ष धरून सगळ्यांची शिस्त आनी पात्रताच वयर काडली. मात ताका बीजेपी भिता म्हूण विजयान फोग काडलो. तो तांकां तसो सवाय पडचो ना. आनी सांगला आपूण बीजेपीन आसा म्हणून. पूण जें कितें उलयलां तातूंत तो बीजेपीन आसा असो म्हाका दिसना. ताणें जे दामूक दिलां, काडली जीब लायली ताळ्याक इररिस्पॉन्सिबल प्रेसिडेंट म्हणून. दामूक गट्स आहा ताका काडपाक पार्टींतलो. कसले उलयता शिस्त कसली शिस्त. तूं प्रेसिडेंट काडली जीब लायली ताळ्याक रस्तात म्हणून तूं कितेंय उलयता म्हणून हें ताणें तुका सर्टिफिकेट दिल्लें आहा. आनी तुजें ताजेर कांय एक्शन जावची ना. हांव सांगता तुका कांय एक्शन जावची ना. ते भितात ताका एक्शन घेवपाक. ताजेर कसली एक्शन घेतले कितें उलयता तो. आनी ताणें तेंय सांगलां करप्शन जाता म्हणून. आपूण जे कितें उलयता ते सारकें करप्शन जाताच म्हणून. हो करप्टच सरकार मरे. हो सारको सिद्ध जाल्लो करप्ट. इन्स्टिट्युशनलायज केलां करप्शन. सो आतां परत बी तुमचे वांगडा येयलो जाल्यार तुमी ताका काम करतले. खूब मांडवींतल्यान खूब नदी व्हांवून खूब उदक गेलें तेन्नाच्यान आज मेरेन. कळ्ळें तुका.
पळया फुडार हांव काय आय कॅनॉट प्रेडिक्ट द फ्युचर तसो हांव देवा कडेन न्ही उलयना सो येता ते भशेन एवरी डे एज इट कम्स एवरी डे इज अ गूड डे म्हणून वचपाचें. गोविंदान फोक काडलो ताचेर विचारल्यार मुख्यमंत्री तोंड उगडिना. सर गोविंदाक अंडर प्रेशर काढला तो म्हणटालो सेम तो सत्य उरलेलो काढला असं म्हणटा गोविंद. काब्रालाची सावध प्रतिक्रिया. रिएक्शन दिवपाचें ना दिवपाचें म्हाजेर पत्रकार रिएक्शन दिवन कितें जालें तुमकां खबर आहा. सो ना दिवप हें बरें दिसता म्हाका सद्याच्या परिस्थितींत. जेन्ना दिवपाक जाय तेन्ना हांव दितलो. This phase. If you go I to have not no, gone to this phase. Hello, no, hello, as a minister, I'm saying this is wrongly. Don't say I'm gone to this phase. I have not gone. I was asked by my party, called by my leaders, central leaders, requesting me to step down. When central leaders tell me to step down, I step down. सुभाष फळदेसाय म्हणटा ताच्या कडेन आसातच चिल्लर खाती. पक्षा खातीर इतलो वावुरता ती खाती काडटले अशें दिसना. आणि आय बिंग अ संघटनेचो मनीस आसा आनी फेथफूल सोल्जर ऑफ BJP फॉर पास्ट 25-30 इयर्स आणि हांव ज्या भागांतल्यान निवडून येता ते खूब कश्टान निवडून येता आणि पयले फावटी म्हाका मंत्रीपद मेळपाची संदी जाल्ली आसा आनी मंत्रीपदय दिल्या जाल्यार ती म्हाका तशी म्हणजे गवगवीत हाजे न्ही एक चिल्लर जरी दिली तरी आसतना त्या सगळ्या खात्यांनी म्हजे परफॉर्मन्स तुम्ही पळयात. हांवें लोकसभेन पसून संपूर्ण दक्षिण गोंयान जे काम केल्लें आसा एक सभापती पदाक जर म्हाका बांदून दवरलो जर जायत जाल्यार संघटनेचो फायदो कितें आसतलो आनी कोण कित्याक करपाक वतलो. कारण ह्या वेळार हांव एखादे वेळी ज्युनियर आसतलो धडाडी आसतली कानीक क्षमता आसा आनीक 18 तास काम करपाची म्हजी तयारी आसा आनी काम करीत आयिल्लो आसा. त्या मनशाक जर एका ऑर्नामेंटल पदाचेर बसयलो जाल्यार म्हाका दिसता की हें पक्षाचें लॉस न्ही अशें तुमकां दिसना. कॅबिनेट रिशफलाच्यो चर्चा. एकल्याक काडलो हेर कोणाचो नंबर लागता ते योग्य वेळ येताच स्पश्ट जातले. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. आउटडोर एडवर्टिजमेंट बिला विशीं चर्चा करूंक सिलेक्ट कमिटीची बसका जाली. बिलाचें नांव बदलपाचो प्रस्ताव म्हूण काब्राल सांगता. बील खंय फकत होल्डिंगाक लागून जातले. बिलाक जायरातींक ना. सुवातेंचो वांगडी कार्लोस सांगता. मंत्री रोहन म्हणटा समिती रिपोर्ट दितली. येता ते विधानसभा अधिवेशनात बील परत पासिंगाक येतलें. आउटडोर एडवर्टिजमेंट बिलाचेर चर्चा करूंक सभाघर समितीची बसका जाली. विरोधकांनी दाखोवन दिल्ल्यो त्रुटी खंय आतां सुदारल्यात. Outdoor hoardings. It has been agreed that it will be relating to outdoor hoardings and not all advertisements. इथं बारीक advertisement गेल्यार तुमी जाणा सगळे लोक मतले आसतात. So that concept has been changed and there are other things where local bodies तेंचे revenue येताले ते कट करताले. So we have objected to that. They are taking care of the interest, but I was not happy with the wordings. The hoarding at Kaido for hoarding. Hoarding even was inside a mall was also being put as hoarding. I said, when it's inside an enclosed premises, how are you bothered? काब्राल म्हणटा बिलाचें नांव बदलपाचो प्रस्ताव आसा. आतां आउटडोर होर्डिंग बील म्हूण खंय नवें नांव. बिल मेन म्हणटा तें होर्डिंग चेंज केल्लें आहा. गोवा होर्डिंग जालें पयलीं दुसरेंच आशिल्लें. पयलीं जे बिलां आशिल्ले दुसरें आशिल्लें एडवर्टायजमेंट बील. सो चेंज केल्लें. सो दे आर डुईंग सो जातलें. रोहन म्हणटा समिती रिपोर्ट दितली. पावसाळी अधिवेशनात बील पासिंगेक येतले. 26 जुनाच्या पयलीं वी हॅव टू सबमीट आवर रिपोर्ट टू द हाऊस. ताच्या खातीर आज आनी एक मिटींग जाली. वेरियस इश्यूज हॅव बीन डिस्कस्ड आनी म्हाका दिसता हो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट विल बी सबमिटेड टू द असेंब्ली बेस्ड ऑन वीच द बिल इन द फोर्टकमिंग असेंब्ली आपण मुख्यमंत्र्या कडेन उलोवन येता त्या असेंब्लीन तें बील हाडलें जाल्यार म्हाका दिसता तो विशय होर्डिंगांचो एज अ स्टॅट्यूट वील गिव अ बॅकबोन टू ऑल दोज पीपल. रेवन्यू लिकेजीस कमी जातल्यो आनी एक ओवरऑल मॉनिटरींग मेकॅनिझम चालू जातलें. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी. दाबोळे फॅटल एक्सिडेंटान बिहारचो एकटो आक्तक गेलो. रस्तो क्रॉस करतना सोंपला तो कृष्णा रॉय. स्पिडीन आयिल्ल्या ट्रकान ताका मोखलो. ट्रक वेल्यान गेलो. आज खंय बिहारा वचपाचो पणजे कोणाक तरी मेळपा आयिल्लो. दाबोळे फॅटल एक्सिडेंट. ट्रकान मोखून कृष्णा रॉय म्हणटा तो जाग्यार सोंपलो. तो बिहारचो. तो आज खंय सांजो बिहार वचपाचो. इश्टाक मेळपाक पणजे आयिल्लो. रस्तो क्रॉसिंग करतना अपघात. फ्यू मिनिट्स अगो एक एक्सिडेंट जाल्लो आसा. एक फेटल एक्सिडेंट जाल्लो आसा चिखले वाठारांत. जी आमकां इन्फॉर्मेशन मेळ्ळा की एक बिहारचो सेक्युरिटी गार्ड हरे कृष्ण रॉय ताचें नांव
तो खंय आयज चिखले रस्तो क्रॉस करतना ताका खंय एक ट्रकान मोकलो आनी तो ट्रक खंय इतलो फास्ट आशिल्लो की ताणें ताका मोकून जातकर तो खंय धांवपाक तयारी केल्ली ताणें आनी तो पळूनय गेलो थंयच्यान. पूण जे लोक आशिल्ले तांच्यांनी खंय ट्रकाक वचून मुखार दाबोलीत धरलो. जी आमकां इन्फॉर्मेशन मेळटा की हो हरिकृष्ण रॉय जो आसा एक सेक्युरिटी गार्ड म्हणून कामाक आशिल्लो पणजे वाठारांत आनी तो आयज खंय बिहार गांवांत आपल्या वचचो आशिल्लो आनी खंय तरी ताजे जे लोक ताजे बरोबर बसपाचे आशिल्ले ट्रेनीन तांकां मेळपाक खंय तो आयज पणजेच्यान चिखले आयलो आनी चिखले जेन्ना तो क्रॉस करतालो रस्तो आपल्या फ्रेंडांक मेळपाक इतल्यान एक ट्रक फास्ट आयलो आनी ताजे हांगा वयल्यान ती गाडी गेली. निकली आ रहा था इधर से, ट्रक वाला उधर से पूरा तेजी में आ रहा था. ये ट्रक वाला ने मतलब वो डंपर किनारे में था उसमें रगड़ा करके हुआ है. हम लोग वहाँ से देख रहे हैं. हम एकदम मार के चला गया. हमारे को वो पूरा रनिंग में था सर. और इधर गाड़ी वाला भी देखा है, लोग 2-4 गाड़ी चीख खड़ा. ये रुका नहीं ट्रक वाला? नहीं, वो मतलब रगड़ते हुए निकल गया पूरा तेजी में. उसका नाम क्या है? हरे कृष्णा राय. किधर का है वो? बिहार आ रहा. क्या करता था? सिक्योरिटी काम? सिक्योरिटी के काम करता. वास्कोच्यान पुलर मिडिया खातीर विक्रम नायक. चडणा धक्क्यार पाक केल्ले फेरीबोटी फातोडेर बुडली. राती पावस आनी वाऱ्याचे नेटान खंय फेरीबोट उदकाक भरले. उदकाक भायर वचपाक वाट नाशिल्ल्यान फेरीबोट बुडली. फेरयेंतलो स्टाफ कितें करतालो खंय आशिल्लो काय म्हूण लोकांचो दुबाव. फेरयेंत 3 स्कुटरी आशिल्ल्यो त्योय बुडल्यो. मंत्री फळदेसाय म्हणटा चवकशी करता तो इन्स्पेक्शनय पावलो. चडणा धक्क्याचेर नागरून दवरिल्ली फेरीबोट बुडली. आयतारा राती बेमायज पावसाक लागून खंय फेरयेंत उदक भरलें. उदकाक भायर वचपाक वाट नाशिल्ल्यान बोट बुडली. राती बरोच पावस आनी वारो आनी ते फाळके जे सायडीचे होल आहा न्हू ते बारीक आसले प्रमाणे पाणी फास्ट वताना तितून कितें ते शिरकाले आसतले आनी सबंद डॅकीर पाणी जालें आनी टाकी भरली. टाकी ती सायडीची टाकी भरली आनी ट्रस्ट जाली फेरीबोट पाणी काडटा म्हणून 2:30 सुमार ट्रस्ट जाले. पाणी काडून कशें देना भायलें पाणी भितर येवपाक लागलें. पाणी 3 सुमार भरती येयली न्हू. पाणी भितर येवपाक लागले पण चान्सूच गावलो ना न्ही कितें वाटोवपाक. सो तुमी बोटीन आसले थंयसर? तेन्ना बोटीन आसले 2:30. सो तुमचे कितें गाडयो आहा भितर? 3 गाडयो आहा. सो लोकांचे हांगा म्हणणें आहा की स्टाफ तेतून बोटीन नासतात म्हणून? 3 गाडयो आमच्यो तरी. मजगती थळावे म्हणटा फेरयेच्या कर्मचाऱ्यांच्या कामाचेर प्रश्नचिन्ह. जे आमी सदीत बोवाट घालताले की जे फेरीचो स्टाफ जो आसा तो जोडणेकारांक ग्रांटीड घेता म्हणून तो आयज हांगासर क्लियर दिसून येता. कारण इतलेंच की ते म्हणटा की सांग पळया तिंका खंय 1 किंवा 2 सुमार खंय तिंका कळटालें की उदीक फाटल्यानच्यान येता म्हणून. सपोज जर उदीक फाटल्यानच्यान येता म्हणून कळटालें तेंकां जाल्यार तेंच्यो 3 2 व्हिलर्स जो आसा त्यो भितर आसा. त्यो जरी काडपाक सारके तेंचे कडेन इतली तरी इमर्जन्सी आसता आसलेली. हितून क्लियर दाखोवन दिता की स्टाफ जे आसा पळय ते आमच्या जोडणेकारांक ग्रांटीड घेता. जे आमी जे सदीत जे बोटां उडयताले पळय ते खरें करून दाखयिल्लें आसा, दाखोवन दिल्लें आसा. हेजेर इन्क्वायरी कंपल्सरी जावपाची गरज आसा. मजगतीन न्हंय येरादारी मंत्री सुभाष फळदेसाय म्हणटा चवकशी करता. ब्रीज खूब ओल्ड आशिल्ले कारणान खंय तरी एखादे वेळ लिकेज आसपाक शकता आनी ते टँकान भितर गेले आनी ते टँक जड जातकच ती एक सायड आसा ती भितर गेल्ली आसा. बट ऑफकोर्स वी कॅनॉट टेक द लायफ्स ऑफ द पीपल ग्रांटेड आनी अशें तें जातलें म्हणून हें हाजेर पळोवन आमी परत एक फावटी सगळ्या फेरीचें आमी ऑडीट काडटले. काय आनी स्ट्रक्चरल ऑडीट किंवा ताची बॉयन्सी कितली आसा आनी ताचे पत्र्याची म्हणजे फिटनेस ऑडीट वील बी कंडक्टेड फॉर ऑल दी फेरीज and we are trying to replace all these ferries immediately. स्टुडंट खातीर ओंकार फळारी. कळंगुटे कानोळे पर्रा हटफड्या नागव्याचे ओडिपीत चालीक लावपाचो सर्क्युलर हायकोर्टान रद्द केलो. 22 डिसेंबर 2022 सर्क्युलर आनी उपरांत 22 ऑगस्ट 2024 ओडिपी चालीक लावंक एक्झिक्युटिव्ह ऑर्डर काडली. रिजनल प्लान 2021 प्रमाण खंय ह्या गांवांची उदरगत जावं येता. कोर्टान स्पश्ट केलां. TCPक सुप्रीम कोर्टाक वचून 4 सप्तकाची प्राज तो मेरेन नवी बांदकामां परवाने ना. हांव ती केस नॉट एक्झॅक्टली इन डिटेल म्हणून हांव जाणा ती केसीची कित्याक पयले फावटी आमी ODP फायनलायज केलो तेन्ना ऑन बिहाफ ऑफ डॉक्टर क्लाउद आल्वारीस हांवें चॅलेंज केली. आय वॉज द लॉयर एंड देन द गव्हर्मेंट मेड अ स्टेटमेंट डेट दे विथड्रॉईंग दॅट एंड दे विथड्रू दी ODPs. आतां कितें जालां ते विथड्रॉ कोत्री they came out with an order to say that
notwithstanding that ODP गेली, that all development plans will still be in accordance with the ODP. फायदो कितें? एक पाटी ODP गेलो, if there is a regional plan, it falls on the regional plan. So you can't start by executive order telling that it should be this thing what you call fall back on ODP classifications made or zonings made and allow development permission. So clearly that was wrong, and the High Court has exactly held that once the ODP has been withdrawn, there is no question of directing permissions by executive order. That permission should be based on the basis of an ODP, and therefore it had struck down that circular and also has directed that these permissions will stand forth. कापो क्रिमिनल टार्झन पार्सेकर, सनीश घाटवळ आणि सागर पाटील म्हणटा ते तिगांकूय धरल्यात. खंडणी वसुलीच्या प्रकरणात तिगूय फरार आशिल्ले टार्झन आणि सागराचो जामीन हायकोर्टान मार्च 2023 रिजेक्ट केल्लो. ताका पेडण्यां उखल्ले. मजगतीं दुसरे एका खंडणीचे केसींत दिवचले पुलिसांनी सलमान खान आणि मुकसूद खानाक उखल्ले. खंडणी वसुलीच्या केशीत पर्वरे पोलिसांनी टार्झन पार्सेकार, सनीश घाटवळ आणि सागर पाटील म्हणटा त्या तिगांक पेडण्यां सावन उखल्ले. तिगूय फरार आशिल्ले. मार्च 2024 टार्झन पार्सेकार आणि सागराचो जामीन हायकोर्टान रद्द केल्लो. ताच्या उपरांत ते फरार. मजगती दिवचले गाडी आडोवन 1 लाखाची खंडणी मागपी दोगांक दिवचले पोलिसांनी अटक केल्या. सलमान खान आणि मकसूद खान म्हणटा तांकां अटक. 4 दीस पुलीस कस्टडी दिल्या. 8 तारीख को रात को 11 बजे अब्बास करोल और मुआज शेख ये दोनों सेम इंसिडेंट अपनी गाड़ी में जा रहे थे और इनको रोका एक ब्लैक स्विफ्ट कलर की कार ने और एक मोटरसाइकिल ने रोक के सेम कि आप पैसा दीजिए वरना आपको छोड़ेंगे ऐसे धमकी दी और उसमें एक्सटॉर्शन की उसमें कोशिश की गई. परसों हमने सलमान खान को एप्रीहेंड किया. पहले सलमान खान और मकसूद खान, टार्झन पार्सेकर, सागर पाटिल और सनीश घटवाल ये तीनों पोरवरिंग के केस में वांटेड थे और बिचौलिम में ये दोनों बाकी सलमान खान और मकसूद खान. तो ये 5 लोगों को टोटल अरेस्ट किया है. ये सेम ही गैंग है, साथ में मिलकर काम करते हैं सारा ये. तो गोवा में जो गुंडागर्दी वगैरह की कभी कभी कंप्लेन आती है तो बहुत एक मतलब एक गैंग ये भी है. तो उसको हमने पूरा बर्स्ट किया और अरेस्ट किया है. 2 FIR रजिस्टर्ड हैं और ये 5 लोगों को अरेस्ट किया है. अब इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात है कि ये जो टार्झन पार्सेकर है इसके अगेंस्ट 9 केस लगे साथ में मिलके ये इंसिडेंट हुए थे. तो इन सबको हमने पकड़ा है और हमारी जो टीम है पेडनेम पुलिस की, पोरवरिंग पुलिस की, बिचौलिम पुलिस, इन तीनों पुलिस स्टेशन की टीम ने बहुत अच्छा इसमें काम किया है. तो उसमें एक हमको इनपुट मिला था कि पेडनेम में कहीं छुपे हुए हैं. तो पेडनेम की पुलिस ने और पोरवरिंग पुलिस स्टेशन की टीम ने मिलके एक अच्छा ऑपरेशन को अंजाम दिया जिसमें इन्होंने भागने की भी कोशिश की. वहाँ मारपीट भी हुई, भागम भाग भी हुई और इन्होंने दौड़ के और अच्छे से इन्होंने अपनी सूझबूझ और तीव्र तरीके से इन्होंने इनको एप्रीहेंड किया और उसके बाद इनको कस्टडी में लेकर फॉर्मली अरेस्ट किया. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गवंडाळे रेल्वे क्रॉसिंग ओव्हरब्रिजाचें कामाक लागून रस्तो बंद केल्लो आनी बाणास्तारी ते ओल्ड गोवा हायवेचेर काल सकाळी ट्रॅफिक दिसलें. फोंड्या 70 सांखळे सावन पणजे काम धंद्याक येवपी लोकांक आडखळ्ळो. एम्ब्युलन्सीक वाटना. आमदार राजेश फळदेसाय मदीं पडलो. आतां खंय सकाळ सांजे रेल्वे क्रॉसिंग रस्तो उक्तो आसतलो. गवंडाळे रेल्वे क्रॉसिंगाच्या फ्लायओव्हराच्या कामाक लागून आयज सावन रस्तो बंद. ते फाटभुंयेचेर बाणास्तारी ते ओल्ड गोवा हायवेचेर ट्रॅफिक जाम. सध्या मी असा खोल्ले बाणास्तारी रोडाचेर आणि काल जेन्ना 2 दीस पयलीं जो गवंडाळे रेल्वे क्रॉसिंग आहा तो बंद आसतलो म्हणून जेन्ना डिक्लेअर केला GSTN ताच्या उपरांत सगळ्या लोकांक सांगलेले की तुमी गवंडाळे रस्तो एवॉयड करचो. ताका लागून आयज सकाळी सोमार दीस कामा खातीर खोल्ली बाणास्तारी रोड फूल ट्रॅफिक जाम जालो आसा. कारण वाळपय सांखळे जावं मार्सेलचे लोक मागीर फोंडाचे लोक सगळे लोक हे रस्त्यार आयल्या कारणान हो रस्तो आतां फूल ट्रॅफिक जाम जाल्लो आसा. ताका लागून लोक प्रत्येक जे लोक टायमार कामाक पावपाक जाले तांकां लेट जाल्लो आसा. म्हाका दिसता अर्दे वर तर हांगा वेटिंगार रावचें पडटा इतली हांगा ट्रॅफिक जाम जाल्ली आसा. सो अशा तरेची सद्या स्थिती जाल्ली आसा. ताका लागून गवंडाळे रेल्वे क्रॉसिंग जाल्ल्या कारणान ही सद्या स्थिती जाल्ली आसा एकंदरीत आमकां पळोवपाक मेळटा. आनी हांगासर लोकांची मागणी आहा की पुलीस मातशी जास्त घालचे. कारण पुलीस आसल्यार मातशें क्रॉसिंग आहा थंय तितली ट्रॅफिक मातशें कंट्रोलान हाडपाक शकता. ताका लागून बेगींतल्या बेगीन ट्रॅफिक पुलीस हांगा डिप्लॉय करचे अशी लोकांची मागणी आहा. मजगतीं आमदार राजेश फळदेसाय म्हणटा सकाळ सांज रेल्वे क्रॉसिंग रस्तो
सो आम्ही आज ते सकाळी गेल्या उपरांत खूप ट्रॅफिक जाम जाल्ली, पण आम्ही डिसिजन घेतले की फाल्यांच्यान आम्ही जे पळय स्कूल कॉलेजी किंवा कामाचे जे स्टाफ आसा हे वचपाक लागून तांकां सकाळी 8 ते म्हणजे 8 न्ही म्हणजे 7 ते 10 पर्यंत आमी ओपन दवरतले आनी त्याच बरोबर 10 ते 5 पर्यंत परत बंद करतले आनी 5 ते परत रातचे 9 पर्यंत आमी चालू दवरपाक लागून आमी त्या भशेन प्लॅन केल्लो आसा. आज सकाळी तेंचे इंजिनियरा कडेन कॉन्ट्रॅक्टरा कडेन सगळ्यांक उलोवन तांकां सगळ्यांक सांगून येयला. हेजी डेडलायन कितें आसतली कामाची? डेडलायन म्हणजे आमी डिसेंबर पर्यंत कंप्लीट करपाचें आमचें हें आसा, कारण काम खूब जोरान चालू आसा. ओके. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडेंट. विकसित भारत 2047चे टार्गेट गाठूंक तरणाट्यांनी हातभार लावचो मुख्यमंत्र्याचो उलो. गोंय खंय 2037 मेरेन म्हळ्यार राष्ट्रीय मोखेचे 10 वर्सां आदींच विकसीत जातलो. आतांच तरणाट्यांनी विकसीत भारताचो खंय सगळ्यांत चड लाव जातलो मुख्यमंत्री सांगता. डेंपो कॉलेजीच्या विकसीत गोवा वर्कशॉपाक उलयलो. फुडल्या 6 म्हयन्याच्या भितर आमी आमचो डॉक्युमेंट रेडी करतले, which is for the विकसित गोवा 2030, विकसित गोवा 2037 आणि विकसित गोवा 2047. म्हणजे इट इज एन शॉर्ट टर्म, मिड टर्म एंड लॉंग टर्म, ह्या 3 हेजेर आमी आमचो गोल एंड टार्गेट सेट केला की आमी 2030 पर्यंत आमी खंय पावतले, म्हणजे वॉट टायप ऑफ डेव्हलपमेंट वील बी देर इन द स्टेट, की 2037 पर्यंत आमी फुल्ली डेव्हलप्ड स्टेट आसपाक जाय. आणि ताज्या खातीरच आमी सगळे जाण मेळून जर काम केलें आसत जाल्यार म्हाका दिसता इट इज पॉसिबल आसा. बट ह्या सगळ्या सेक्टरान इन्क्लुडींग द हेल्थ सेक्टर हे सगळे अशा पद्दतीचे आमी वेगवेगळ्यो पॉलिसीज ह्यो करीत आसा. गोंयचो प्लॅन इज विकसीत गोवा 2037. आमी सगळ्यात पेक्षा म्हणजे बाकीच्या सगळ्या स्टेटी पेक्षा 10 वर्सां पयलीं फुल्ली डेव्हलप्ड जातले. कित्याक जातलें हांव तेंय सांगता, कारण कंपॅरिजन आमकां जरी लिबरेशन 14 वर्सां लेट मेळ्ळें आसत, इन 1961 वी हॅव लिबरेटेड 80% ऑफ द टार्गेट वी हॅव अचिव्ड 100%. जो टार्गेट आसतलो हो 2037, म्हणजे 10 वर्सां पयलीं आमी आमचे विकसीत गोवा हे कंप्लीट करपाक जाय. देशाच्या स्वातंत्र्याक जेन्ना 100 वर्सां पुराय जातली तेन्ना आमी डेव्हलपिंग स्टेट म्हणून उरपाक जायना, डेव्हलपिंग कंट्री म्हणून उरूंक जायना. इट इज फुल्ली डेव्हलप्ड आसपाक जाय. जे तुमचें व्हडलें कॉन्ट्रिब्युशन आसतलें, पुराय देश जेन्ना डेव्हलप जातलो आसतलो ताजो बेनिफीट आमच्या पेक्षा 50 वर्सां तुमकां चड मेळटलो. उटंगार पावसाचे फाटभुंयेर आगशे घराचेर झाड कोसळून सुमार 10 लाखांचें लुकसाण मेळटा. ते म्हायती प्रमाण घरांत 10 जाणां रावतालीं. कोणाक कांय जावंक ना. तेवटेन कुर्टी चीज पडून 3 गाडयो गेल्यो. कोरगांव पेडण्या घराचेर झाड कोसळ्ळें. कर्नाटका गोंयचे शिमेर उटंगार झाडां कोसळून रस्त्यार चिखल. जोरदार पावस चालू आसा आणि आता सध्या आमी आज शांततेर मतदारसंघात आगची हांगासर आणि हांगा एक घटना अशी घडली सकाळची, म्हणल्यार सूरज नायक यांच्या घरात 10 लोक रावता आणि ह्या घराची आज सकाळी पिंपळाचें झाड पडून तेजें घर डॅमेज जाल्लें आसा. सगळें आमचें घर डॅमेज जाला, कांयच ना घरा भितर आनी कोणाक कांयच हर्ट जावंक ना. सगळीं बरी घरा कमीत कमी 8 ते 9 लाखांचे डॅमेज जाला. इश्यू जाता तो म्हणजे डिजास्टराचे थ्रू जो अमावंट येवपाचो आसता ताका खूब डिले जाता आनी तो डिले जाल्ल्या कारणान लोक जे आसा म्हणल्यार लोक बेजार जाता की एवरी नाव एंड देन तांकां दुसरे कडेन रावचें पडटा, शिफ्ट जावचें पडटा. तो प्रोसिजर आमी सरकारा कडेन निवेदन करता. एक चिचेचें झाड हांगासर कुट्टी ही एक गॅरेज आहा, गॅरेजी कडेन सायडीक हें झाड हुमटोवन पडलेलें आसा आणि हांगासर गॅरेजी कडेन जवळ जवळ 3 गाडयो 4 व्हिलरी पार्क केल्ल्यो आसलेल्यो. ह्यो 3 गाडयो ह्या झाडा पोंदा ट्रॅप जाल्ल्यो आसा. पण गॅरेजीन अशी भुरगे काम करतात, पण हांगा कोणाकूच अशी इंजरी जावंक ना. वारा आयला आनी सगळें मुळा सकट चलत जाले. साधारण कितल्या वर्साची ही चीज? 20-25 वर्सां आसली. वाऱ्याच्या फोर्सान ते देवाचे झाड आशिल्ले कोरगांव देऊळवाडा कोरगांव हांगा ते कोलॅप्स जाले, पण खंयची जिवीत हानी जाल्लेली ना. ते खंय आनी काही जाग्यार ते सामान बी नळे आनी कितें दवरिल्ले ते काली मातशे बारीक डॅमेज जे जाल्लेले आमकां सद्या पळोवपाक मेळटा. आमी हे सदांच पंचायतींतल्यान मोग मारता की झाडां जी लोकांच्या घराचेर आसा ती खंय तरी आमदार असो किंवा कलेक्टर असो जे तेंच्या कडेन हे पर्यंत पावता की तेंचे सुकृतपणान तेंची झाडां सायडीची काडपाची. आयज सकाळपासून या भागात जोरदार पाऊस सुरू झाल्या कारणान डिग्गी आणि जेवडा हांकां जोडपा खातीर जो डिग्गी किरवत्ती राज्य मार्ग आसा ह्या मार्गाचेर आयज सकाळी 2 झाडां पडली आणि हो रस्तो ब्लॉक जालोच. तेका लागून ह्या रस्त्यावयली वाहतूक आसा ती पूर्णपणे ठप्प जाल्ली आसात. आयज पडिल्ल्या पावसाक लागून हांगासर जी वाहतूक आसा ती पूर्णपणे ठप्प जाल्ली आसा. तशेंच जनजीवन विस्कळीत जाल्लें आसात.
चांदेल पंचायतीचो सरपंच तुळशीदास गावसा आड परत अविश्वास थाराव. फाटले फावट तिगा पंचांनी अविश्वास थाराव वाडिल्लो. पास करच्या वेळार तुळशीदासाच्या सपोर्टरांनी एका पंचाक पंचायतीच्या दारा वयल्यान उखलून व्हेल्लो. आतां 4 पंचांचो अविश्वास थाराव. इतले मजगती थारावा उपरांत सरपंच तुळशीदासान राजीनामो दिला. 6 म्हयन्या पयलीं चांदेल पंचायतीचो सरपंच तुळशीदास गावसा आड अविश्वास थाराव वाडिल्लो. ते उपरांत बरोच बोवाळ जालो. पास करच्या वेळार तुळशीदासाच्या समर्थकांनी एका पंचाक पंचायतीच्या दारावेल्यान उखलून व्हेलो. ते उपरांत तो थाराव बारगळ्ळो. आतां तुळशीदासाचेर परत अविश्वास थाराव. आयज येवपाचें कारण म्हटल्यार आमकां तशें तरी सांगलेलें आमच्या सरपंचान की आपूण नो कॉन्फिडन्स आपूण तुमकां हे डिझायन दितलो म्हणून. तशें डिझायन दिवंक ना. सो एक्चुली तेचे टर्म आसा तो 1 तारखेक काबार जाल्लो पूण तेणी तरी दिवंक ना. तो आनी 20 तेणी रोखडले म्हणून आमकां आयज तेचेर नो कॉन्फिडन्स हाडचो पडलो. आमची खंयची कामां आमची कितें करता तेन्ना आमी सगळ्यांक आमी लागीं घेवन आमी सगळ्यांक कॉन्फिडन्सान घेवन करता. पूण तेन्ना आमकां अशें खंयच दिसूंक ना की आमकां केन्ना अशें कॉन्फिडन्स घेवन कामां केली अशी म्हणजे कामां केली तेन्ना कामां अशें करूंक ना. ती कामां जावंक जाय आमकां कॉन्फिडन्सान घेवन. कित्याक आमी पंच आसा आमी खंय तरी एकामेकाक हे करून आमी कॉन्फिडन्सान घेवन सगळे हे करता आमकां म्हणजे वावरता आमी. सो तेणी आमकां केन्ना अशें कॉन्फिडन्सान घेवन अशें बाबा ही कामां करुया ती कामां करुया हें सांगूंक ना. कित्याक आमचोय वॉर्ड आहा तिचोय वॉर्ड तिचोय वॉर्ड सगळ्यांचे वॉर्ड आसतात. त्या वॉर्डाचेर कामां जावंक जाय. जाल्यार लोकां आमकां विचारता तुमच्या वॉर्डान कितें कामां जावंक ना कितें जावंक ना. सगळे आतां कितें कितें फंड्स आसता तो आपूण युटिलायज करता. सो आमकां युटिलायज म्हणजे आमकां करपाकूच मेळना युटिलायज. सो तेणी आपूण युटिलायज करपाक आमकां दिवपाक जालो न्हू. तो दिना जालो. सो खंय तरी तो आपूण व्हडले पोस्टर आसल्या कारणान तो आमकां खंय तरी सायडीन दवरतालो. आपूण डायरेक्ट फुडें वयतालो. म्हणजे आतां जर आतां आमचे आमदार आसा आमच्या आमदारा कडले सेम तशेंच जाता. कितें डायरेक्ट आपूण फुडें वचून हें करता. कितें आतां आमचो बीजेपीचोच हे आमी बीजेपीचे कार्यकर्ते. सो बीजेपीक धरून आमी कामां करूंक जाय. सो ते बीजेपीक धरून कामां जायना. मजगती अविश्वास थारावा उपरांत तुळशीदासान खंय पंचाचो राजीनामो दिला. पूण हांव सकाळी डीओपी कडेन येवन हांवें म्हाजो राजीनामो जो आसा तो राजीनामो सादर केल्लो आसा. डेप्युटी सरपंच आसा ताच्या ऑलरेडी ताका कळयल्लें आनी ताका सकाळी वॉट्सॅप मेसेज केल्लो की हांव आयज सकाळी 11 डायरेक्टर मंत्री वचून म्हाज्या सरपंच पदाचो राजीनामो सादर करतलो. आनी ताणें म्हाका ओके म्हटलेलें आनी हांवें त्या वेळार ताका वॉट्सॅप ताका केल्लेलें. तरी पूण ताणें दिला राजीनामो म्हाजेर त्या औषधार हाडला जाल्यार हें हांवूय मातसो संभ्रमण आसा तेन्ना अशें कित्याक केलें काय म्हणून. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. फोंड्या सांताक्रूज किड्स नेस्ट शाळे लागसार कुडतरकर अपार्टमेंटांत एका बंद फ्लॅटाक उजो. सगळे सामान खंय लासून काबार. सोमारा फांतोडेर ही घडणूक घडिल्ली. एसीत खंय शॉर्ट सर्किट जावन उजो पेटलो अशें म्हूण दुबाव. 2 लाखा वयर खंय लुकसाण जाला. फायर ब्रिगेड आडपा हाडटा. फोंड्या सांताक्रूज किड्स नेस्ट शाळे लागसार कुडतरकर अपार्टमेंटांतल्या एका फ्लॅटाक उजो. सामान खंय पुराय लासून काबार. जेन्ना आमी डोर ओपन केले पयले ती फूल डार्क जाल्लो फूल स्मोक एक्झॉस्ट जातालो फूल भितरल्यान. इमिजिएटली आमी BA सायड घालून भितर गेले पयले की सगळ्या रुमांनी धुंवर भरलेलो आसा आनी एक रुमान उजो पेटा बेडरुमान. इमिजिएटली आमी फायर ब्रिगेड ऑफिस स्टार्ट केली. सद्या उजो ऑलरेडी बंद केल्लो आसा. तो हिटाचेर स्मोक येता तो सद्या आमी रावन क्लियर करता. कालच्यान ती म्हणटा कितें फ्लॅटाचे बाकीचे जे ओनर आसा बिल्डिंगेंचे रावता लोक म्हणटा कालच्यान इलेक्ट्रिकल फ्लक्च्युएशन जायत वतलें. इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंट पॉयंटार येयले पूण तांकां तो फॉल्ट मेळना आलो कितें तरी. तो काल एक मोबायलूय कितें डॅमेज जाला चार्जिंग लायल्लो तो आनी आयज सकाळी ही घटना घडली. फायर में आग लगा इसके लिए वो लाइट बंद करके वो नीचे आया. अभी दरवाजा बंद करके नीचे आया. तो ये आपको कोई रहता था वहाँ पे? नहीं बंद था. वो बाहर रहता था. तो बहुत दिनों से बंद था? नहीं आते जाते थे मतलब. ओके. तो बाहर गए थे बंद था. तो क्या वजह क्या ऐसा लाइट ने तो लाइट का ये हुआ था फ्लक्चुएशन हुआ था. हाँ. कम जाना हो रहा था. उसकी वजह से फैन शॉर्ट सर्किट हो गया. आता पहिली लायटीची प्रॉब्लेम जाल्ले. लायट 2-3 वरां लायट लागले ते लायट तेमी करेक्ट केली. मागीर तेंचे भितर फ्लॅटा भितर कितें शॉर्ट सर्किट जालें. आमच्या लोकांनी कितें करपाचें समज कोणी समज फ्लॅट बंद करून भायर वयता जाल्यार सदांच मेन ऑफ करपाक जाय. कित्याक ऑटोमॅटिकली AC चालू जाता. तेंची AC चालू जाल्ल्यान ऑटोमॅटिकली ACचें शॉर्ट सर्किट जालें. शॉर्ट सर्किट जावन सगळो उज लागलो. 1-1.5 वर लागले तांकां हो सगळो उजो जो आहा आटोपान हाडपाक. आनी सद्या उजो जो आहा कंट्रोलान आहा. जवळ जवळ कितलेशेच फ्लॅट ह्या कुडतरकर विंगान आसा. पण सगळे फ्लॅटांचे लोकांक पयलीं खाली केले. सगळ्यांक
बेजमेंटाक हाडलें आनी तेज्या उपरांत ऑलरेडी तेंच्यांनी जो उजो आहा तो आटोपान हाडलेलो आसा. प्रुडंटा खातीर फोंडेच्यान विवेक प्रभू. आमच्या सरकारान फाटल्या 6 वर्सांत कोंकणी खातीर इतलें काम केलां कोणें केन्नाच करूंक ना. कोंकणीचें अस्तित्व कोणी न्हयकारूंक शकना. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उलयलो. वाद घालचो सोडून कोंकणी उलयात, वाचात, बरयात. मुख्यमंत्र्याचो सल्लो दिवचले. शणै गोंयबाब जयंतीच्या कार्यावळींत मुख्यमंत्री उलयलो. वाद घालचे सोडून कोंकणी उलयात, वाचात, बरयात. मुख्यमंत्र्याचो सल्लो. आमच्या सरकारान फाटल्या 6 वर्सांत कोंकणी खातीर इतलें काम केलां जें कोणेंच केन्नाच करूं नाशिल्लें. कोंकणीचें अस्तित्व कोणूच न्हयकारूंक शकना. मुख्यमंत्री उलयलो. कोंकणीक कितें म्हटल्यार आमी कोंकणीन घेवना. कोण म्हणटा म्हाका खबर ना. गोंयांत आनी कोंकणीक कोण कितें म्हणपाक आयला म्हाका दिसना. बेश्टच झगडी जावपा खातीर हें म्हणत जाल्यार तें करतलो, तें म्हणत जाल्यार हें करतलो. म्हाका हांगाच कळना कित्याक बेश्टें एकामेका वांगडा झगडटा तें कळना. कोंकणी खातीर काम करात, बरयात, उलयात, वाचात. हें सगळें काम जें आहा पळय तें सगळ्या भुरग्यांनी करपाक जाय. कारण त्या भुरग्यांक प्रोत्साहन दिवप ही काळाची गरज आसा म्हाका दिसता. जाल्यार जातलें कितें खबर आहा. एटलिस्ट तें तेणी एक बरें सांगलें की हें सरकार म्हणजे डॉक्टर प्रमोद सावंत हाणें कोंकणी खातीर खूब बरें काम केल्लें. पयलीं म्हणजे कोंकणी अकादमी बऱ्या हितून शिफ्ट केल्या बऱ्या जागेक. कोंकणी अकादमीची लायब्ररी खूब बरी आहा आनी म्हाका दिसता फाटल्या 6 वर्साच्या कार्यकाळात जें कोंकणी खातीर काम केलां तें फाटल्या 50 वर्सांक जावं नासलें. कोणी तें म्हाका सांगता. आनी खंयच्याय साहित्यिकान आनी कोंकणी मुवी आनी जो छाती बिती बडयता पळय तेणी येवन म्हाका सांगचें. कंपेर करत फाटलीं 50 वर्सांनी 6 वर्सां. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. बुलेटिन इतलेच सोंपता. हे बुलेटिन पळोवंक मेळटलें प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात. प्रुडंट प्लस ॲप, व्हॉट्सॲप, ट्विटर, फेसबूक, टाटा प्ले ॲप, जिओ टीव्ही ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.